तुमकां सगळ्यांक खबर आसतले की 18 तारखेक रामाचेर एक ब्रुटल अटॅक जालो आणि हो जो अटॅक आहा हेणे आख्खें गोंय हालोवन सोडले आणि हो अटॅक तेचेर 6 जाणांनी अटॅक केलो आणि तेच्या उपरांत मागीर 8 जाणांक पुलिसांनी धरले आणि लोकांचो डिमांड आसलो आणि आयज सुद्धा लोक डिमांड करता की मास्टर माइंड कोण म्हणजे तो अटॅक कोणी घडोवन हाडलेलो हो अटॅक कोणी घडोवन हाडलेलो तो आयज गोंयचे लोक जाणून घेवपाक सोदतात। आता आम्ही हेच्या पयलीं सुद्धा असे खूप प्रकार पळयले हेच्या पयलीं आमी परवरी विलास मेटराचो प्रकार पळयलो फादर बिस्मार्क हेका सुद्धा अजून मेरेन न्याय मेळना कोणी फादर बिस्मार्काक मारलो ते कळना अशेंच आनी खुबशे जाग्यांचेर अटॅक जाल्लेले आसा आणि हे जर अशें कंटिन्यू जायत रावले जाल्यार फुडें मागीर आमी आयज म्हणटा लॉ अँड ऑर्डर ऑलरेडी कॉलेप्स जाल्लेली आसा फुडें मागीर लोकांक सुद्धा हेतून धोका आसा। त्या दिसा रामाचेर अटॅक जालो त्या दिसा रिपोर्टर सोयरू वेळी हो सुद्धा त्याच्या वांगडा आसलो आणि तेका सुरयेचे हेचेर धरून तेका थंयसर उबो दवरलो। सो खंय ना खंय तरी एक्टिविस्टा बरोबर पत्रकाराक सुद्धा तेंच्यांनी एक भंय घातलो आणि आयज जर ते एक्टिविस्टांना अशें करपाक शकता जाल्यार ते कोणाकडेन अशें करपाक शकता। आयज पत्रकारितेक सुद्धा भंय उरोवंक ना। सो हेची दखल एक्चुअली आयज पुलिसांनी घेवन जो मास्टर माइंड कोण आहा तो सोदून काडपाची गरज आसलेली। आयज 3 तारीख 18 ते 3 तारीख पुलिसांनी फक्त तेजे कोण जेंका कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लेले अशें आमकां दिसता तेंकाच धरलेले आसा। जेणे कोणी हो एक्झिक्यूट करून हाडलेलो जेणे हो प्लॅन केल्लो तो मनीस अजून मेरेन धरूंक ना। सो आमी पयलींच तुमकां सांगलेले की आमी त्या स्तराचेर सगळे कडेन वयतले ज्या जाग्याचेर आमकां न्याय मागपाक जावो। आमी गव्हर्नराकडे त्या दिसा गेले तेका गव्हर्नराकडे मिटींग घेतली आणि आमच्या वांगडा रती काणकोणकर रामा काणकोणकराची मिसेस ती आमच्या वांगडा आसलेली आणि ती सुद्धा गव्हर्नरा वांगडा उलयली आणि जे कितें रामा काणकोणकरा वांगडा घडला ते सगळे तेणी सविस्तर म्हायती गव्हर्नराक दिली आणि गव्हर्नरान आमकां आश्वासन दिले की आय विल लूक इनटू दिस मॅटर म्हणून। त्याच्या उपरांत आयज अमित शाहजी होम मिनिस्टर आमच्या भारत देशाचे आयज ते हांगा आमच्या गोंयांत येता तेंची फाल्यां विजीट आसा आणि हे असल्या टायमाचेर तेंची विजीट आसा ज्या टायमाचेर गोंयचो नामांकीत एक्टिविस्ट रामा काणकोणकर हो हॉस्पिटलांत न्हिदलेलो आसा एक ब्रुटल अटॅक जावन। सो ह्या टायमाचेर आमकां अशें दिसलें की आमी अमित शाहजी कडेन कंप्लेंट पावोवपाची कशी। सो आमी थ्रू मेल होम मिनिस्ट्री आनी होम सेक्रेटरीक आमी ही कंप्लेंट पावयलेली आसा थ्रू आमचे बॅनर गोवा अगेन्स्ट गुंडारा। सो आमी ही कंप्लेंट पावयलेली आसा आणि आमी आशा धरता की ह्या कंप्लेनीचेर ते सुद्धा दखल घेतले आणि रामा काणकोणकराक न्याय दिवपाक ते आमकां हेल्प करतले। सो ह्या कंप्लेनी आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड बदललेले आहा। गोंयांत लॉ अँड ऑर्डर कॉलेप्स जाल्लेली आसा। आमकां जाय तसो पुलिसां कडल्यान सपोर्ट मेळना पुलिसांनी जाय तशें इन्व्हेस्टिगेशन करूंक ना। आता काल रामा काणकोणकरान स्टेटमेंट दिला तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आणि त्याच्या स्टेटमेंटा उपरांत आता पुलीस आपले इन्व्हेस्टिगेशन खंयच्या वळणाचेर व्हरतले ते आमकां पळोवपाक जाय। आता स्टेटमेंट कितें दिला ते आमकां खबर ना। सो आयज आमी गोंयांत पळयता लॉ अँड ऑर्डर खरीच कॉलेप्स जाल्लेली आसा आणि ईच अँड एव्हरी सिटीजन ऑफ गोवा इज कन्सर्न अबाउट लॉ अँड ऑर्डर। सो खंय ना खंय तरी हांगा जे गोंयांत जे चल्ला आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत सदांच म्हणटा की भिवपाची गरज ना आणि तो कितें इन्सिडंट जालो जाल्यार हांसोवन घालयता। सो आमी म्हाजे हिसपान जाल्यार ते हांसपाचे पेक्षा सिरियस जावपाची गरज आसा आणि हे जे मॅटर्स आहा ते कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन पावून आयज गोंयांत लॉ अँड ऑर्डर स्थिर करपाची गरज आसा। म्हणून आयज आमी ही कंप्लेंट तेंचे मेरेन पावयलेली आहा आणि आमी अपेक्षा दवरल्या की ते आमकां ह्या कंप्लेनीक गोंयांत जी लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जाल्लेलें आहा तेचेर दखल दितले आणि ती सुदारपाचो प्रयत्न करतले आणि आमी हेतून एक डिमांड केलेलो आहा की रिटायर्ड जस्टिसांच्या थ्रू हिची इन्क्वायरी जावपाक जाय। कित्याक सांग आमकां मेन म्हटल्यार पुलिसांचेर तितलो विश्वास ना। कित्याक रामा काणकोणकराचेर हेच्या पयलीं सुद्धा अटॅक जाल्लो आणि तेणी सांतांतल्या पुलीस स्टेशनाचेर तेणी कंप्लेंट दिल्लेली आणि त्या कंप्लेनीची व्हडलीशी हेंच्यांनी कांय दखल घेवंक नासलेली। सो आयज ज्या पद्दतीन रामा काणकोणकराचें स्टेटमेंट हे इन्व्हेस्टिगेशन आहा हे जे चल्लां ते आमकां त्या लेवलीचेर चल्लां कशें दिसना। मिस्टर संजय बर्डे प्लीज कम। तुम्ही अपॉइंटमेंट मागला आम्ही अपॉइंटमेंट मागपाचो प्रयत्न केलो म्हणजे तो शेड्यूल टायट आहा। आमी प्रयत्न करतले अजून मेरेन आमी ट्राय करतले की हे तेचे मेरेन पावोवपाचे। कित्याक सांग तेचे मेरेन पावोवपाक आमकां हे जर मेळ्ळें दिस इज अ व्हेरी सिरियस मॅटर आणि आयज जेन्ना होम मिनिस्ट्री फेल जाता तेन्ना एक पर्याय आमचे कडेन उरता तो अमित शाहजी आमी हे दिवपाचे आणि ताका सांगपाचे। सो आमकां जर सपोज तसो जर टायम तेचे कडेन मेळटा आमकां 1-2 मिनटां सुद्दां जर मेळत एक सुद्दां आमच्या मेंबराक ताका मेळपाक जर मेळटा जाल्यार आमी प्रयत्न करतले ताका मेळपाक। आज स्टेटमेंटान